खबर आयज तुमकां सांगता शेकड्या वर्सां फाटी घडलेली 15च्या शेकड्यांतली खबर इस्टॉलान आसा बरयलेली आमच्या धर्माचें एक तें फूल आवड आसली तेका देवाची पडक सोबीत तें दिसतालें दोती पायल्या गांवची तेरेसा ल्हानूच आसतना माय पाय मोरोन एक सुरें जालें भाऊ भयणांनी ताचो सांबाळ केलो एकवटान रावून घर सांबाळलें देवाच्या मागण्यांचो कुटुंब देवानूच सगलें बरें केलें आयज सांता त्रेसा तिनीक लागून काणकोणचें नांव सदांच उरलें आसतना तेरेसा देवाच्या मोगान तें लासतालें दुसऱ्याय भयणा भाशेन आपुणूय माद्र जावंक सोदतालें वर्सांनी ल्हान आसा म्हणून माद्र जावंक तेका घेयनासलें पूण आपणाचोच भावाट सोडूंक ना अशें माद्र जावून सांत जालें देवाचें आपोणें आसतोच कोणाच्यानूच आडावंक जायना इतालियाक पासून तें गेलें पापसाहेबान बेसांवूय दिलां देवाचें आपोणें तेरेसान केन्नाच सोडून दिवंक ना आयज जावून मिलाग्री कोता हें साद्या मनशाक सोजमोना म्हणून फेस्ताचो लोक एकटवला आमच्या गांवचो लोक फेरयेन भोंवताना उगडास येता आदल्या वडिलांचो फेस्त सगलेच मोजेन सारताले जातूच वेळ तो दोन पारतो आनीक सांजेच्या वेळार मागीर तो खेळ फुटबॉलाचो हॅपी फीस्ट म्हणून आयज तुमकां सगल्यांक वीश कोता हें धाकटुलेंच कांतार मोजें काणकोणच्या लोकांक भेटयता वर्साच्या वर्साक वशीत मेळोंक सांता त्रेसा लागीं मागता विवा म्हणून हें धाकटुलेंच कांतार हांव मोजें सोंपयता विवा म्हणून हें धाकटुलेंच कांतार हांव मोजें सोंपयता So
विनोदी पोरगी तुझ्या अस्या